प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 35 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 verses 35 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमच्या पेंगटाक बांदात आणि तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो पोंट्यो घेऊन रावात. आपलो दोन्ही लोकना पोरबे थावन परत येवन दार आरमारीना फुडें ताका दार उडचे खातीर ताची वाट पडून रावतात तसली मनशां पळोवन तुमी जायात. दोन्ही येता तेन्ना ताका जागृत मेळटे ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आणि आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आणि मोदयांनीर फांत्या पारा आदी पर्यंत तो पावत जाल्यार आणि ते ताका तशेंच मेळटे तर ते चाकोर भागी. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू आमकां जागृत रावपाक म्हणटा. जागृत चाकोरची वोपार तो घालता. आनी भाव आमी सगळीं जाणो, आमी जी भावार्थी आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जाणो की ज्या भाशेन जेजू पयले पाट ह्या संवसारान येयलो एका बाळकाच्या रुपान, आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान जल्मलो बेतलेम गांवान, आनी तो ह्या संवसारान व्हड जावन 30 वर्सांचो जावन खुर्साक वचोन तो थंयसर ताणें पयलें देवाचें उतर परगट केलें आनी जेन्ना तो 33 वर्सांचो जालो तेन्ना तो खुर्सार गेलो आनी आख्ख्या मनशा कुडाक ताणें आपलो प्राण सोडलो. आनी भाव ज्या भाशेन जेजू येवपाचो आसलो, लोकांनी सांगलेलें, प्रवादिनी सांगलेलें की तो येवपाचो आसा, तेच भाशेन जेजूनच आमकां सांगलां की तो परतून येतलो म्हणून. पूण ज्या भाशेन तो पयले पाट येयल्लो एका बाळकाच्या रुपान लोकांनी पडलो, पूण ताका येवकार करूंक ना, कित्याक ते आजून ते समजलें की जो मिसाय येवपाचो आहा तो एका पालासीन जल्म घेतलो, तो एका व्हडल्या घरान जल्मतलो. पूण जेजू गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो, एका खालत्या रुपान जल्मलो. आनी तेच भाशेन बाब जेन्ना जेजू दुसरे पाट येवपाचो आहा तो आमकां सांगून येवपाचो ना, तो एका चोरा भाशेन येतलो. जे भाशेन एक चोर घरा येता, कोणाच्या घरात चोरपाक येता, तो सांगून येना. तो रातचो येता जेन्ना सगळीं न्हिदलेलीं आसात तेन्ना दार फोडून जनेलां फोडून तो चोरून सगळें व्हरता. तेच भाशेन जेजू आयज म्हणटा आमकां चोरा भाशेन तो येतलो. आनी चोरा भाशेन तो येतलो जाल्यार ताका नाका की आमी स्वर्गाक गेल्लीं, ताका जाय आमी फटवलेलीं. ना भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कोणाचो येवकार करपाक आमी तयारी करता, आमी समजा आमच्या घरा आमचो कोण घरचो कोण घरा ना आनी तो खूब म्हयन्यांनी खूब वर्सांनी, खूब लोक आमच्या गोंयां लोक गाल्फान वेता, UK वेता, मागीर स्विंडन वेता, तेजे उपरांत खूब लोक अमेरिकाक वेता, कॅनडाक वेता, ऑस्ट्रेलियाक वेता. आनी तेन्ना ती सोयरीं आमच्या घरा येतात परतून खूब वर्सांनी. आमी तांकां येवकार दिता, तयारी करता, आमच्या घराचें पेंटींग करता, बरें नितळ करता, बरें जेवण रांदता. आमी तांकां एक बरो येवकार दिता, कित्याक आमी जाणो की ती येवपाची आहात. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा हांव चोरा भाशेन येतलो. कित्याक? ताका नाका आमी तयारी केल्ली, ताका नाका की आमी आमचें सगळें नितळ केल्लें, ताका नाका आमी ताका येवकार दिल्लो. भाव भयणीनो, जेन्ना तो येतलोच तेन्ना आमी तयारी करतले. जेजूक ही तयारी नाका. आतां समजा आमचो आतां थोड्या दिसांनी आदवेंताचो वेळ येतलो, आमी नातालांची परब करतले. इग्रोजमान म्हणटली आतां आमी तयारी करया, आदवेंतान आमी तयारी करया. कित्याक? नातालांची परब येता म्हणून. जेन्ना पास्कांचो वेळ येता आमी लेंतान आमी 40 दीस आमी तयारी करता, म्हणजे वर्सान 2 पाटी आमी तयारी करता. समजा आदवेंतांतल्यान पास्कांच्या पोरवे पर्यंत जेजू येयलो जाल्यार आमची तयारी ना जाल्यार आमी कितें करतले? तस भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमची तयारी जावंक जाय. एक एकल्या दिसा एक एकल्या तोडीन सदांकाल आमची तयारी आसूंक जाय. फकत आदवेंताक आनी जेन्ना आमी 40 दीस पास्कांची परब करचे पयलीं तेन्ना न्हय, आमची तयारी सदांकाल आसूंक जाय. म्हणजे जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा जागृत रावात,
तो कितें आमकां सांगूंक सोदता, तो म्हणटा तुमी म्हजो येवकार अशे भाशेन दिवंक जाय, ओ तुमी म्हाका तुमची तयारी अशी करूंक जाय की हांव आयज येतां. सदां काल सांग जाय आयज. म्हणजे भाव भयणीनो, समजा आमी आमी जाणो की आयज आयज जेजू येत वा ना येत आमी नोको, पूण समजा आयज आयज तो येवपाचो आहा, ताणें आमकां सांगला आयज येवपाचो, आमी कशे भाशेन तयारी करतले हांव? आमी तयारी करतले हांव, आमी कुमसाराक वेतले हांव, आमी 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 मागणें करतले हांव, आमी आमी आमची आत्मीक तयारी करतले हांव. तेच भाशेन भाव भयणीनो, एक एक दिसा आमी अशें समजूंक जाय की जेजू आयज येवपाचो आहा, एका वरान येवपाचो आहा, 5 मिनटांनी येवपाचो आहा. आमी ताका तयार रावूंक जाय. आनी अशे भाशेन आमी तयारी केली जाल्यार भाव भयणीनो, आमी ताच्या उतरान तयारी करतले हांव, ताचें उतर आमी वाचतले हांव, ताचें उतर आमी पाळटले हांव. एक वोपार जेजून घातली, लुकाचो 18:20-8, तिचो कितें म्हणटा जेजू? त्या वोपारीन एक विधवा बायल एका जुजा कडेन वेताली, थंयसर ताका न्योव करपाक, म्हणजे ताका तिका कितें अन्याय केल्लो. आनी भाव भयणीनो, ती पोत्तून पोत्तून वचोन थंयसर त्या जुजाक म्हणटा, म्हाका म्हज्या 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 दुस्मानांतली म्हाका निवार. तो आयकोनासलो. कितें घडटा शेकी भाव भयणीनो, तो ती पोत्तून पोत्तून येता म्हणून तो शेकीन तिका तिका तिची न्हीद कोत्ता, तिका सुटका दिता. आनी तेज्या उपरांत जेजू म्हणटा, आमचो देव इतलोसो मोगाळ, तो त्या जुजा भाशेन आमकां पोत्तून ताच्या कडेन वचपाची गरज, ताका पोत्तून पोत्तून आमी ताचे कडेन मागणें करपाची गरज, आमकां कितें जाय जाल्यार पोत्तून पोत्तून भिकारी भाशेन मागपाची गरज ना म्हणटा. पूण जेजू तेज्या उपरांत त्या 18 वडीन, लुकाचो 18:8, थंयसर कितें म्हणटा? तो म्हणटा, समजा हांव ह्या संवसारान येत जाल्यार म्हाका कसलो भावार्थ दिश्टी पडटलो? कोण एक भावार्थान चलता हें म्हाका दिश्टी पडटलें? आनी आयज भाव भयणीनो, जो प्रश्न जेजून विचारलेलो त्या वोपारीन, आयज तो प्रश्न तुका आनी म्हाका विचारता. समजा आयज जेजू ह्या वेळार जेन्ना तुमी हें दिसपट्टे देवाचें उतर आयकतात, ह्या वेळार जेजू येयलो जाल्यार आमचे मोदें वा आमचे भितर कसलोच भावार्थ आहा असो ताका दिश्टी पडटलो? फकत आमी आमी आमच्याच संवसाराच्या वस्तूंनी आमी बुडलेलीं आसतलीं. खूब जाणां कामान बुडलेलीं आसतात, खूब जाणां आपल्या घरच्या कामांनी बुडलीं आसात. खूब लोकांनी आपलें घर घेवन व्हड करूंक जाय, भाटां बेसां म्हणूंक जाय, पॉलिटिशियन जावंक जाय, हें जावंक जाय, तें जावंक, खूब ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडल्यान. पूण आमी आमची आत्मीक तयारी करता काय? एक दीस आमकां सासणाचें सूख भोगूंक जाय, तें सासणाचें सूख भोगूंक आमची तयारी सदां काल आसूंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर शिकोया, देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकून तें पाळूंक सुरवात करुया. आनी एके भाशेन आमची तयारी आमी करुया. जेजू आयज येयलो, फाल्यां येयलो, परवां येयलो, 10 वर्सांनी येयलो, आमी सदां काल तयार आसतले हांव ताका येवकार दिवपाक. हीच तयारी करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.